विसवा उपरांत परत येवकार गोवा सुरक्षा मंचान सबंद गोंयभर परिकार सरकाराच्या आड म्हादय संदर्भात निदर्शनात्मक धरणे काडिल्ले। ह्या निमतान गोंयची जीवनदायिनी म्हादय बाबतींत सरकाराक जागृत करपाक गोवा सुरक्षा मंचान हो उपक्रम राबयल्लो। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। ज्याचे फक्त 13 आमदार आसात, संयुक्त सरकार आसा, पूण घटक पक्षांक विश्वासात न घेता स्वतः एका खुर्चेसाठी वेगळो निर्णय घेता। तो म्हादयेच्या साठी स्वतः येडियुरप्पाक पत्र बरयता, ज्याच्या म्हादयेच्या एकूण तंट्यासाठी गोंय सरकारान आतापर्यंत कोट्यावधी रुपये लवादा कडेन आर्ग्युमेंट घालपाक खर्च केल्ले आसात। राजेंद्र केरकरा सारके आणि निर्मला सावंत सारकी सुप्रीम कोर्टापर्यंत ह्या विशयात गेल्यात। अशें सगळें आनी गोंयभर ह्या संबंधात जागृती आसा। गोंयाचो पाण्याचो प्रश्न हो अतिशय महत्वाचो आसा। गोंयांत आज अनेक वाठारांनी खरें म्हणजे उदक मेळना अशी परिस्थिती आसा। 24 तास उदक सोडून दियात, पूण 4 तास सुद्दां काही गांवांनी उदक पावना। अशें आसतना आमचो पर्रीकर गोंयचो मुख्यमंत्री सांगता की कर्नाटकाक जर पिवपाचें उदक जाय जाल्यार आमी ताचो विचार करतात, आमी उलोवपाक तयार आसा। ज्या कदंब पठाराचेर इतके लोक रावतात, पयर 19 गोवा मुक्तीनायक त्यांनी जलसत्याग्रह केलो, आज तांकां उदक मेळना, पणजीकारांक उदक मेळना। अशा परिस्थितीत पर्रीकर सांगता की कर्नाटकाक जर पिवपाचें उदक जाय जाल्यार आमी म्हादयचो विचार करूं शकतात। ह्याचो आमी गोवा सुरक्षा मंच गोवा तर्फे निषेध करतात। सांगपाचें म्हणजे म्हादयचें जे उदक जे आसा हे भीमगडा वयरसून म्हणजे कृष्णापुरा वयरसून ते व्हांवत जे आसा ते गोंयांत येता आनी गोंयांत येवन ते समुद्राक मेळटा। म्हाका गोंयकारांक इतलेंच सांगपाचें आसा, हो गोवा सुरक्षा मंचाचो विशय न्ही, हो खंयच्या पर्यावरण प्रेमीचो विशय न्ही, हो प्रत्येक गोंयकाराचो विशय आसा। आयज पळयलेले हवा जर बंद केली जाल्यार मनीस मरूं शकता। त्याच पद्दतीन गोंयचें उदक जर म्हादयचें उदक बंद केलें जाल्यार सगळ्यांचेर झगडी पेटूंक शकता। आमकां गोंयांत झगडी पेटोवपाची ना, आमकां शांतपणेन हो विशय जो आसा तो हाताळपाचो आसा। पूण ह्या मुख्यमंत्र्यान जे डिसिजन घेतला, जे मुख्यमंत्र्याक पत्र बरोवपाचें जे आसता ते हेणेन तेच्या अध्यक्षाक पत्र बरयल्लेलें आसा भारतीय जनता पार्टीच्या कर्नाटकाच्या। कारण हे फक्त राजकारण करपा खातीर म्हादयुक्ता वयल्यान जे मुख्यमंत्र्यान राजकारण केलां त्या गोष्टीचो आमी निशेध करतात गोवा सुरक्षा मंच पोंडा तर्फे। हें उदक कर्नाटकांतल्यान गोंयांत येतात आनी गोंयांत मांडवी नदी म्हणून सगळ्यांक खबर आसा। ह्या उदकाचेर सगळें पर्यावरण आसा आनी गोंयचे उदकाचो प्रश्न गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन सारको सुटना आनी हे कर्नाटकाच्या लोकांक उदक दिवपाच्यो ज्यो गोश्टी करतात ताजे खातीर आमी तांकां सामको निशेध करतात।